नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार खबरो विस्तारान. सकाळ सावन गोंयभर 186 पंचायती खातीर मतदान शांतीकायेन सुरू. मतदान मतपत्रिकांनी 1464 पंचाच्या सुवातींक 5038 उमेदवारांचो फुडार 8 लाख मतदारांच्या हातात. संवेदनशील बुथाचेर कडक पुलीस बंदोबस्त दवरून पंचायत मतदान चल्लां. 64 पंच आदींच बिनविरोध वेंचून आयल्यात. उरिल्ल्यांचे आज मतपेट्यांनी सीलबंद. 186 पंचायतींच्या 1528 प्रभागांनी पंचां खातीर मतदान बुधवारा जाता. मतदानाची सगळी तयारी पुराय. पोलिंग ऑफिसर वेंचणुकेची सामान सामग्री घेवन मतदान केंद्रांचेर वचपाक भायर सरले. मुक्त, सुरळीत आनी सुरक्षीत मतदाना खातीर सुरक्षा वेवस्था केल्या. आमचे सालसेटीन टोटल 3 रिटर्निंग ऑफिसर आसात. रिटर्निंग ऑफिसर वनाचे आमचे हांव पळयता आनी टोटल आमचे 97 वर 3 ऑलरेडी अनअपोज जाल्ले आसा आमचे आनी टोटल 82 पोलिंग बुथाचेर आमचे 94 डिसायड जातले. तो सेन्सिटीव बी कितें सेन्सिटीव ना, म्हाजे आरो रिटर्निंग ऑफिसर वनाची कांय ना सेन्सिटीव. तुमचे अंडर कितले आसात? म्हाजे अंडर सगळे अकरा पंचायतीचे 97 टोटल बूथ. 97 3 ऑलरेडी अनअपोज जाल्ले आसा आनी 94ची चालू फाल्यां इलेक्शन जाता. 64 पंच आदींच बिनविरोध वेंचून आयल्यात. उरिल्ल्या 1464 पंचांच्या सुवातीक 5038 उमेदवार. फाल्यां बुधवार 10 ऑगस्ट गोंयांत पंचायतीच्या जनरल इलेक्शनाचे वोटींग जातले. आतां मेरेन जे फॉर्म घेतले तितूंतल्यान 64 पंच हे अनअपोज निवडून येयल्ले आहा आनी आतां हें इलेक्शन जाता ते 1464 ह्या प्रभागांत इतले पंचांच्या वेकन्सी खातीर जाता. 1464 प्रभागां खातीर 186 पंचायतींनी मेळून 45 बूथ असुरक्षीत, गंभीर आणि संवेदनशील निश्चित केल्यात. ह्या जाग्याचेर चड पुलीस फोर्स घाला. शुक्रारा 12 ऑगस्टाक दरेक तालुक्याच्या मुखेल शारांत मतमोजणी. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. बिहारात एनडीएक धपको. मुख्यमंत्री नितीश कुमाराचो 160 आमदाराच्या तेंक्यार राजिनामो. लालूचे आरजेडीच्या तेंक्यार जेडीयूचो अध्यक्ष नितीश परत मुख्यमंत्री जाता. 2020त नितीश कुमाराच्या तेंक्यान एनडीए बिहारात सत्तेर आयिल्ली. लोकांच्या मागणेचो मान राखून भायर सरपाचो निर्णय घेतला म्हणून नितीश कुमार उलयलो. बीजेपी म्हणटा जनते कडेन धोको. मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया. बीजेपी से क्या परेशानी थी नीतीश जी? बता देंगे. आप बताइएगा नहीं नीतीश जी क्या दिक्कत हुई? अमित शाह से क्या 24 में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे? यहाँ जो एनडीए की सरकार में है मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया. बीजेपी से क्या परेशानी थी नीतीश जी? बता देंगे. आप बताइएगा नहीं नीतीश जी क्या दिक्कत हुई? अमित शाह से क्या 24 में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे? आज जो कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता के साथ और भाजपा के साथ धोखा है. यह पूरे उस मैंडेट का उल्लंघन है जो मैंडेट बिहार की जनता ने दिया था, जिसके एक 2005 के पहले की जो सरकार थी उसके विरुद्ध का मैंडेट था कि यह प्रदेश शांति चाहता है, यह प्रदेश विकास चाहता है. और जो कुछ भी आज हुआ है वह न केवल भाजपा बल्कि बिहार की सारी जनता के साथ धोखा है. सरकारान पोगो बिल टेबल करून तें असंविधानीक म्हणून सांगूंक जाय आशिल्लें. तांणी भूमिपुत्र बिल खंयच्या आदारार हाडलें तें अजून सांगुना. आरजी आमदार विरीश बोरकार हेडोन. पोगो शब्दाची एलर्जी आसल्यार 60 वर्सां डॉमिसायल आशिल्लें बिल हाडात. जाय तें नांव दियात. तेंको दिता. सरकाराक चॅलेंज. आरजीची विचारसरणी वेगळी, कसलीच खंय तडजोड ना. एक आसा की सगळ्यांत व्हडलो जो प्लँक आशिल्लो तो पोगो बिलाचो. तुमी अटेम्प्टूय केलो, बिलच विधानसभेक आयली ना हाजेरूय वाद जालो. तुमी बरेच पिकार दिसले म्हाका त्या दीस आनी एक बरेच बेजार जावन हावसांतल्यान भायर सरले निमाणो दीस. आनी खूब जाणांनी तुमकां मागीर उलो मारलो, मातसो विरेश राव म्हणून सांगलें. तरी आसतना तुमी म्हाका दिसता
हावसाक आनी रावनासतना सामकी उठून गेले. इतले निराश जाले काय कितें नंबर 1. आनी दुसरो बील आयलेच ना ह्या गजाली कडेन तुमी कशें पळयता? आयज भुमिपुत्र बील हाडले तेंच्यांनी, ते कशें कॉन्स्टिट्युशनल आसले तेंवूय प्रूव करपाक जाय. आजून पासून तेंच्यांनी हें केल्लें ना, इम्प्लिमेंट केल्लें ना. म्हटल्यार रातचे ते भुमिपुत्र खंयच्याय टायमार हाडून ते पास करूंक शकता. मात जेन्ना पोगो बिलाचेर आसा तेन्ना सगळे बाक धाडयता. इतलेंच आसलें नाल्यार तेंच्यांनी डायरेक्ट येवन सांगूंक जाय आसलें की आमी पोगो बील टेबल करता. तेंकां एक्सप्लेन करपाचें कशें अनकॉन्स्टिट्युशनल आसा आनी कशें आमी भायर मारतले. अशें कांयच करूं ना. ताणें तर सगळी फायलच हाडून थंय दवरली, घे विरेश वाच म्हणून. फायल हाडून दवरली मात टेबलूच करूं ना न्हू. मागीर लास्टाक आमकां सगळें पळोवन आजून पासून आमकां सारकें तेंचें एक्झॅक्ट कितें आसा तें पळोवना. आमी ऑलरेडी भुमिपुत्र बिलाचेरूय घातलेलें आसा कितें कितें कशें तेंचें हें केलां तें. वेटींग म्हणटा तें वेटींग खंय केल्या ती पोगो बिलाचेर वेटींग बीन कांयच केल्ली ना. फुडल्या अधिवेशनाक परत मांडपाचो प्रयत्न करतले. ऑब्वियसली आमी परत मांडपाचो प्रयत्न करताले. प्रत्येक टायम गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय की बाबा हे फोटिंगपणां करता म्हणून, ह्या लोकां वांगडा खेळटा म्हणून, गोंयकारां वांगडा खेळटा म्हणून. तेंकां सांगोनी, तेंकां एवरी टायम सांगोनी आमीय रेडी आसा. समज तेंकां दिसता ते भुमिपुत्र हाडूंक शकता, भुमिपुत्रान ते 30 वर्सां हाडपाक शकता, जाल्यार पोगो बील जी 60 वर्सां धर तुमी, नाल्यार तुमी 60 वर्सां हाडा आनी पोगो बील हें करा, इम्प्लिमेंट करा. नाल्यार 60 वर्सांचेर तुमचे गोंयकारांक जो रायट मेळटलो तुमचें बील हाडा. तूं म्हणटा की सरकारान जर बील हाडलें जातूं भितर 60 इयर्साचें प्रोविजन आहा, 60 वर्सांचें, जर तूं सपोर्ट करतलो? ऑब्वियसली आमी गोंयकारां वांगडा आसा. सरकारान समज 60 वर्सांचें बील हाडलें, हांव तुमच्या माध्यमातून सांगूंक सोदता, सरकारान समज 60 वर्सांचें बील हाडलें आमी सपोर्ट करता. त्याच खुर्चेचेर विजय सरदेसाय बशिल्ले, त्याच खुर्चेचेर वेन्झी विएगस बशिल्लो आनी आज तुमी बसले. हांव विचारता इतल्याच खातीर कारण हांवें स्पश्ट एक प्रश्न विचारिल्लो की चल काँग्रेसीचेर तुमी म्हणटात की विश्वास दवरपा सारकी परिस्थिती ना, आमदार आज वचत फाल्यां वचत हें चल्लां. भारतीय जनता पक्षाक तुमी म्हणटात की तुमचो प्रमुख पक्ष जाचेर तुमी विरोध करतात. अशी परिस्थिती भितर आज जेन्ना तुमी इलेक्शन झगडून पळयलें, गोवा फॉरवर्डानूय पळयलें, आम आदमी पार्टीनूय पळयलें, तुमकां अशें दिसता की खंय तरी एक पोटेन्शियल नॉन काँग्रेस नॉन BJP फ्रंट गोंया भितर तुमी एकठांय येवन करपाक जाय काय हें अशेंच उरपाचें? आयज आमची जी आयडियोलॉजी आसा ती टोटल डिफरंट आसा. सो जी आयडियोलॉजी आमी तीच घेवन वयता फुडें आनी तीच घेवन वयतले. आमी जेन्ना कोणा कडेन समज आपा कडेन वयता, आपाची आयडियोलॉजी एक डिफरंट आसा, तेंकां आमची आयडियोलॉजी लायक जायना. गोवा फॉरवर्डाची आयडियोलॉजी मातशी डिफरंट आसा, तेंकां आमची आयडियोलॉजी लायक जाय. सो ही आयडियोलॉजी जे कॉन्सेप्ट आसा तो टोटल डिफरंट फॅक्टरान वयता. कित्याक आमी पळय आमची जी पार्टी आसा आमी कॉम्प्रोमायजींग नेचर ना आमचो. आमी आतां खंयच्याय हितून इलेक्शनान गेले जावं आनी खंय गेले आमी कॉम्प्रोमायजींग नेचराचे ना. बाकीचे कशें आसा कॉम्प्रोमायजींग नेचराचे आसा. आतां फुडें कशें कितें वचपाचें आमी ते लोकांचेर घालतले. लोकांनी डिसायड करचें, लोकांनी सांगचें आमकां आमचे बूथ लेवलाचेर हें आसा वर्कर आसा, आमचे जे रेव्होल्युशनरीज गांवांनी भोंवता आनी ते आमकां इनपूट दिता, हेंच्यांनी सांगचें. कित्याक आमी डिसिजन मेकर न्हू, आमचे जे रेव्होल्युशनरीज आसा ते डिसिजन मेकर आनी ते डिसिजन घेतले फुडें. महाराष्ट्रात शिंदे सेना BJP सरकाराच्या मंत्रिमंडळाचो विस्तार. देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडळात ना. पहिल्या पावण्यार शिवसेना BJPच्या दरेकी 9 मंत्र्यांक सोपूत. BJPचे चंद्रकांत पाटील, गिरीश महाजन, शिवसेनेचो उदय सामंत, दीपक केसरकाराची एंट्री. दुसरो विस्तार 2-3 सप्तकांत. सोपूतविधी आदी शिंदेन दुसरे फेजींतले मंत्र्याची बसकाय घेतली. माननीय राज्यपाल महोदय, मंत्रिपदाची तसेच गुप्ततेची शपथ घेण्यासाठी पदनिर्देशित मंत्री उपस्थित आहेत. त्यांना आपणासमोर शपथ घेण्याची परवानगी असावी. मी राधाकृष्ण एकनाथराव विखे पाटील ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नीत राखील. मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पक्षपणे तसेच कोणत्याही विषयी ममत्वभाव किंवा अकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी उदय रवींद्र सामंत ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञान होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही.
अनमोड घाटान पावसान फुगून पालसणां कोसळप चालूच. अनमोड दूधसागर देवळा लागसार राती पालसण रस्त्यार कोसळ्ळें. सकाळी मेरेन कोसळिल्लें पालसण क्लियर करून रस्तो येरादारी क्लियर केलो. अस्तंत घाट वाठारांत अदीं-मदीं रस्त्यार पालसणां झाडां कोसळपाचे प्रकार ह्या 2-3 वर्सांत वाडल्यात. मोल ह्या गिते कडल्यान अनमोड घाट जवळ 11 किलोमिटराचेर ही लँडस्लायड जाल्ली आसा. 8 दीस पयलीं असोच पावस पडून हांगासर एक मेजर लँडस्लायड जाल्ली. अजुनूय माती सकयल देंवता आनी म्हाका दिसता लोकांनी हांगासर अनमोड घाटा वयल्यान येतना काळजीपूर्वक येवपाक जाय, कारण धुकें आसा इतलें दाट सामकें आनी एक वटेन हें जे लँडस्लायड जाल्ली आसा ते माती काडपाचें काम चालू आसा. अनमोड घाटा वयल्यान स्टुडंटां खातीर विवेक प्रभू. घेवया बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. साळावली धरण बांदिल्लें शिपणावळी ताच्या बळार 110 शेतकरी सोसायटी उब्यो जाल्ल्यो. तातूंतल्यो 52 सोसायटी अजून आसा म्हणून WRD मंत्री शिरोडकार सांगता. धरणाचेर भरपी सगळे पारंपारीक बंधारे जाग्यार घालून बंद पडिल्ल्यो सोसायटी खंय पुनर्जिवीत करतले. 15 नोव्हेंबरा सावन सगळ्या बंधाऱ्यांनी उदक पावोवपाचे WRDचे टार्गेट. साळावली डॅम पुरवता पयलीं बांदिल्लो न्ही, तो शेतकऱ्यांक उदक दिवपा संबंधी इरिगेशन सिस्टम जी आसा ती बरी करपा संबंधी हो डॅम बांदिल्लो. आनी त्या अनुसार मागीर जवळ 110 सुमार सोसायटीज त्या भागांतल्यान निर्माण जाल्ल्यो. तातूंतले आज मेतीक सादारण 52 सुमार सोसायटी चलतात शेतकऱ्यांच्यो. ज्या 52 सोसायटींतल्यान सादारण 1000-1500 शेतकार ते शेत रोवपाचें काम करतात, बागायती करपाचें काम करतात. तर हो आंकडो जसो तो वाडपाक जाय. 110 सोसायटी परत पुनर्जिवीत जावपाक जाय. म्हणून जेन्ना हांवें आढावो घेतलो गेल्या त्या 15 दिसां पयलीं, थंयचे फार्मर्स सादारणशे प्रॉमिनंट फार्मर्स जे आसा शेतकरी, ते शेतकरी थंय आयिल्ले. सोशल वर्कर्स आनी पॉलिटिकल लिडर्स म्हणजे पंचायत लेवलाचे पंच मेंबर्स, सरपंच, जिल्हा पंचायत मेंबर्स थंय आशिल्ले, कावन्सिलर्स बी आशिल्ले. कारण काही एरिया ही म्युनिसिपल एरियेक येता, काडाची काही एरिया. आनी आमचे मानादीक PWD मिनिस्टर श्री काबाराल भोंवसे. तर सगळ्यांची गाराणें आयकून घेतली नंतर, मागणी आयकून घेतली नंतर, सूचना तेंची आयकून घेतली नंतर 15 नोव्हेंबर हो थारायल्लो आसा की सगळी ताजी पयलीं सगळी डागडुजी करून सगळें रिपेर वर्क घेवन उदक जें आसा पळय ते 15 नोव्हेंबराक कॅनलांतल्यान सोडपाक जाय. कुडचणे एरिया, काकोडा एरिया, त्यानंतर मागीर मुखार बाळ्ळी वगैरे एरिया, केपें एरिया, कुंकळेची एरिया, ही सगळी एरिया तातूंत घेतली. समवेर बाय ऑक्टोबर एंड शेतकरी महोत्सव करून पळयता, जेणे करून म्हणजे विथ द हेल्प ऑफ अवर एग्रीकल्चर मिनिस्टर आनी आमचो काबराल PWD मिनिस्टर, त्या दोग तिगांच्या सहकार्यान शेतकरी महोत्सव करून ऑफकोर्स हें काम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान करपाक जाय, पूण काडा असो तातूंत इनवॉल्व जालें जाल्यार बरें जातलें अशें. ते चड करून केलें जाल्यार कुडचड्यार त्याच लोकांनी कुटुंबांनी शेती करपाचें सोडिल्लें आसा. तर तांकां काही सुविधा सरकारा कडल्यान दिवन जर परत तांकां मोटिवेट केलें जर जायत जाल्यार ते कुटुंब जे आसा ते शेतकारांचें कुटुंब जे आसा पळय ही परत शेता कडेन येवंक शकता. आनी पर्टिक्युलरली पार्श्वभूमी करोनाची घेतली जर जायत जाल्यार बरेच लोकांक आतां शेती करपाक जाय अशें दिसता. आनी हो मायंडसेट आमी कॅच करपाक जाय आनी लोकांक जाय ती सुविधा दिवन, एखादी मशीन जाय किंवा एखादी आनी कितें सुविधा जाय ती दिवन तांकां आमी मोटिवेट करून शेतीच्या वेवसाया भितर हाडपाक जाय. दिल्ली आप सरकारी शाळा वेवस्थीत चलयता. गोंयांतूय दिल्ली मॉडेल शक्य. सरकाराक जमना जाल्यार सांगचें, आमी शाळा दत्तक घेता. आपाचो सरकाराक उलो. सरकार शिक्षकांक वेंचणुके सारकेले बाकीचे ड्युटेक धाडटा, तांचेर ताण पडटा. शाळा विलीन करून बंद उडोवच्या परस खंय प्रायव्हेट भागीदारीन चलोवच्यो. आपाचें शिक्षण संचालकाक निवेदन. जी नवी गव्हर्मेंटाची पॉलिसी आसा त्या प्रमाणे स्कूल्स मर्जर जे करपाचे आसा, क्लोजर करपाचे आसा, त्या विशयाचेर एज आम आदमी पार्टी एंड एज people who are connected to education in some form or the other, आमी एक representation दिला की स्कुलां बंद करच्या जाग्यार आमकां तुमी जी बंद करपाची स्कुलां आसा ती आमकां एडॉप्ट करपाक दिवची. वी वील वर्क ऑन देम. वी वील सी दॅट दे डोंट क्लोज डावन. दिल्लीन जशें आम आदमी पार्टीन स्कुलां बरी केल्या, गव्हर्मेंट स्कूल बरी केल्या, लोक प्रायव्हेट स्कुलांतल्यान काडून जर गव्हर्मेंट स्कुलान घालपाक शकता जाल्यार गोंयांत तें शक्य आसा. हें आमी वी कॅन प्रूव दीस एंड वी कॅन डू इट.
पूण खंय तरी चुका घडल्या, सरकारा कडल्यान घडल्या, कश्यो घडल्या त्यो सगळ्यो पळोवन त्यो चुका सुदारपाक जाय. टीचर इज गिवन ऑड जॉब्स ऑफ सर्वेज अँड PLOचे जॉब, इलेक्शन ड्युटी, जाल्यार दे वील नॉट बी एबल टू गिव इनफ टायम टू एज्युकेशन वीच इज देयर फॉर्टे अँड कोर. स्कुलाचो इन्फ्रास्ट्रक्चर, टॉयलेट फॅसिलिटीज, वॉटर ड्रिंकींग फॅसिलिटीज, स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज, लायब्ररी फॅसिलिटीज, कंप्युटर फॅसिलिटीज, हे सगळे विशय आसता. स्कूल म्हणजे फक्त बिल्डींग बरी बांदली म्हणून जायना आनी बिल्डींग घाणेरडी असली म्हणून जायना आनी टिचर्स बरे असले म्हणून जायना. सो हे सगळे जे विशय आसात ह्या सगळ्या विशयान पब्लीक पार्टनरशीप इज ऑल्सो पॉसिबल. देर आर फंड्स अवेलेबल, देर आर NGOs अवेलेबल, देर आर रोटरी वीच हॅव एडॉप्टेड स्कूल्स. ज्या जाग्यार तांणी कंप्युटर्स इंट्रोड्यूस केला, रिसोर्सीस इंट्रोड्यूस केला, कोर्सीस इंट्रोड्यूस केला आनी हे सगळे करपाक आमी तयार आसा. शेजार राज्यांतल्यान प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो गणेश मुर्ती गोंयांत येवच्यो न्ही म्हूण सरकार अलर्ट. हेर राज्यांतल्यान आयात जावपी मुर्तींत POPच्यो मुर्ती आसूंक जाय म्हणून 14 खात्यांक लक्ष दवरूंक सांगलां. एखाद्या चित्रशाळेंत POPच्यो मुर्ती सांपडल्यो जाल्यार लायसन कायमचें रद्द करतले म्हूण पर्यावरण संचालक दशरथ रेडकार सांगता. सर, आमी वर्ष पद्दती प्रमाणे एक सर्क्युलर इश्यू केलेलो आसा की डायरेक्शन दिलेलें आसा 14 डिपार्टमेंटान आनी तितून डायरेक्शन म्हटलेलें आसा की जे POPची जी एंट्री आसा स्टेट बॉर्डरी कडल्यान ती एंट्री प्रोहिबीट करची म्हणून. आनी तितून सगळ्यांक म्हणजे ट्रान्सपोर्टाक डायरेक्शन आसा, कमर्शियल टॅक्सीसाक डायरेक्शन आसा, तशेंच पुलिशेक डायरेक्शन आसा, कलेक्टरांक डायरेक्शन आसा. सो ही जी डिपार्टमेंटां आसा जी डावन डिपार्टमेंटां तांकां आमी सांगिल्लें आसा की तुमी एंट्री पॉयंटाचेर चॅक करचे आनी जेणे करून POPचे आयडल्स जाता गणपतीचे ते गोंयांत आमच्यान घेवन दिवपाचे ना. कारण POPचे आयडल्स जे आसा गणपतीचे हे बॅन केलेले आसा स्टेट गव्हर्मेंटान. सर, एनी फायन्स रिगार्डिंग देट? आयचे डेटीन असो फायन असो ना, पण ते गणपती जे आसा ते गणपती आमी अटॅच करू शकता POPचे आनी ते डिस्पोज करपाची तेतून प्रोविजन आसा. आनी जो कोण चित्रशाळा जी विकता तेचे जे आसा तेचें नांव वयलें लायसन्स आसा, कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट लायसन्स आसा, ते कॅन्सल करूं शकता. रिकमेंडेशन ते कॅन्सल करपाक, जेणे करून तो दुसरे फावट अशी हें करचो ना, परमनंट कॅन्सल करूं शकता. RBIचो गोंय राज्य सहकारी बँकेक 2,51,000ची फायन. संपादीत केल्ल्यो नॉन बँकिंग मालमत्तांचो वेळार विलो लावंक नाशिल्ल्यान RBIन हो दंड घाला. संपादीत केल्ल्या नॉन बँकिंग मालमत्तांचो 7 वर्सां भितर विलो लावप बंधनकारक. फायन मारच्या आदीं RBIन बँकेक कारणां दाखय नोटीस धाडून बँकेची बाजू आयकून घेतिल्ली. RBIन जी पेनल्टी दिल्या ती प्रॉपर्टी जी आसा ती प्रॉपर्टी शरामीक म्हणून त्या शरामीक मेसर शरामीक म्हणून ते तांकां लोन दिल्लें 1991 आनी ते पे करपाक शकले ना. त्याच वाड्याची ती मोडगेज घेतली प्रॉपर्टी बँकेन टेक ओवर केली 1999 आनी ताजे नंतर ती प्रॉपर्टी 2000 पॉवर ग्रीड ऑफ इंडिया त्याचो 21,500 स्क्वेअर मिटर एरिया, टोटल एरिया 27,800, तातूंतली 20,500 एरिया जी आसा ती एरिया पॉवर ग्रिडान एक्वायर केली. एक्वायर करतलेच बँकेन टेक ओवर केलीच पयली प्रॉपर्टी आनी ही मागीर पॉवर ग्रिडान टेक ओवर एक्विशन केलें ताचें, गव्हर्मेंट एक्विशन जातकीर जो ओनर आशिल्लो शरामीक त्या कंपनीचो ताणें त्या कंपनीचे क्लेम घातली आनी तें लिटिगेशन कोर्टान जालें. पयलीं डिस्ट्रिक्ट कोर्टान गेलें आनी मागीर हायकोर्टान गेला. हायकोर्टान ती केस आमची फावराळ जाली आनी बाय द टायम कंपेन्शन वॉज डेपॉजिटेड इन द कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्टान. आनी ताजे नंतर आमी ऑप्शन घातली. पण इन द मेन टायम ह्या सिनारियो भितर कितें जालें, 99 to 2014 ती केस फायनल जाली हायकोर्टान 2014 आनी इन द मेन टायम थंय ह्या ओनराच्याच हेणें थंय इलिगल 5 स्ट्रक्चर आयली त्या चेरयेक. उरिल्ली जी 6,009 पळय एरिया आशिल्ली तितून भितर इलिगल स्ट्रक्चर आयले. तेजेर आमी एक्शन घेवपाक ऑलरेडी गव्हर्मेंट मशिनरी बरयले सगलें आनी तातूंत भितर आनी एक प्रॉब्लेम जाल्लो ज्या वेळार ती एक्वायर केली पॉवर ग्रिडान ताका
जी वे आशिल्ली एक्सेस तो एक्सेस ह्या ब्लॉक जालो त्या प्लॉटाक एक्सेस खंयच्यान ना जालो वचपा भितर तो एक्सेस लागतालो तो जी दुसरी पार्टी आहले तेजोच एक्सेस लागतालो ह्या हितून भितर जेन्ना ऑक्शन घातली रायट फ्रॉम 2015 आमी ऑक्शन केले ते प्रॉपर्टीचे ना अशें ना कितलेशे ऑक्शन केली पूण बिकॉज ऑफ देर वॉज नो एक्सेस आनी दुसरें म्हळ्यार इलिगल स्ट्रक्चर्स तांचो कायदो कितें आसा तांचो कायदो की विदीन 7 years ती प्रॉपर्टी एक फावटी बँकेन एक्वायर केली की ती 7 वर्सां भितर ऑक्शनाक वचपाक जाय. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रोंडाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.